सो आमगेलो आसा ती आमगे नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 14. नमस्कार. तुमगे नाव? सोनाली तारकर. सोनाली थारकर. तुम्ही काही दाखवून येता ती गोवा साकून. गोवा दाखवून येता ती तशी कशी कळली माहिती तुमकां आमगेले यूथ ऑफ GSB त्यांनी फर्स्ट टाइम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन केला म्हणून कशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें? यूथ ऑफ GSB हांव केन्नाय फॉलो करता आसता. ओके. सो तातूंत कसले आसल्यार हांव पार्टिसिपेटूय जाता. प्रोग्राम आसता देवस्थानान बाय चान्स आयली जाल्यार वचून येता. सो लास्ट टायम ते तुमगेले पळयले, तुमी एपिसोड घाल्ले ते पळयले, ते म्हाका ताका पुरा लिंक आसता ते पुरा ओपन करून पळोवन तुमगेलो व्हिडिओ पळयलो. तशी तुमी ते लिंक दवरलेले, तुमकां कोणा इंट्रस्टेड आसतल्यार तुमी वचा व्ह्यू येता म्हणून. तशी मागीर हांव ते लिंक क्लिक करून रेजिस्टर केलेलें. सो कसं खातीर तुमकां इंट्रस्ट आशिल्लें ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्ट करता म्हणून कितली दिसली तुमकां? या म्हाका म्हणल्यार हांव एक्चुली गोवा मास्टर शेफ 3 फावटी मेळ्ळा. गोवा ऑलरेडी 3 फावटी मास्टर शेफ जावन आसा. मेळ्ळा 3 फावटी, 2-3 फावटी मेळ्ळा म्हाका. ओके. सो खंय कॉम्पिटिशनाक ऑलरेडी पार्टिसिपेट केलेलो आसा? गोवा केला, मुंबई केला, मागीर मंगळूर केला. ओके. सो व्हेरी नायस. मस्त कडेन ऑलरेडी पार्ट घेतिल्लो आसा, विन जाल्लेलो आसा ती फर्स्ट. ओके. सो यूथ ऑफ GSB हांगे कॉम्पिटिशनान फर्स्ट टाइम तुमी पार्ट घेतला. ओके. कशी फील जातास माय? एक्सायटेड समथींग डिफरंट. ओके. हांगचे जेवण आनी आमगेले जेवणा मस्त डिफरन्स आसा. हांगा मसालो उणो न्हय, थंय मसालो चड आसा. ओके. सो म्हाका क्युरियोसिटी वचया म्हणून पळोवया आमकां समजान. सो कसं पुरो क्युझिन केला तुमी पुढे? फुडें एक्चुली टेक अवर्स म्हणल्यार नॉन वेज वेज पुरा, आनी स्पेशलिटी हांव चड मागीर स्वीट्स आनी आसता फुडें, मागीर कपकेक्स ते पुरा गोवा. ह्या पुरा विकताच की म्हळ्यार ऑर्डर करची, घरांत करची ऑर्डर आयले मात. ओके. सो अदर देन कुकिंग इंटरेस्ट कसले विंगड सिंगींग सिंगर प्लस एम्ब्रॉयडरी, हँड एम्ब्रॉयडरी करताची. ओके. आनी ऑर्डर आसा पिलो कवर्स, बेडशीट्स पुरा ती करता, हातान निटींग करता. म्हणल्यार तातूंत टायम मेळना, एम्ब्रॉयडरी मात्र चड करचे. ओके. सो तुम्ही म्हणल्यार तुमी ऑर्डर आसल्यार पुडिंग्स आनी दिता केटरिंग आस की कसं? वय केटरिंग टेक अवर्स, टेक ऑर्डर्स तशें फोन करून घरकडे फोन करून ऑर्डर केल्यार तुमी दिता. ओके. या गोवा बेस्ड. ओके माय. सो ऑल द वेरी बेस्ट. हांगा लायक नेक्स्ट तुमकां वचून आतां जजेस लागीं डिस्प्ले करूं आसता. एक्सायटेड आसा म्हणून आयकता हांव. ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट आनी थँक्यू सो मच. नमस्ते. तुमचं नाव? सोनाली तारकर. तुम्ही काही तुकून? गोवा साकून आयले. गोवा तुकून आयल्याची. सो कसं केला तुम्ही आजी? आज वेजिटेबल खतखतें गोवा डिश केला. गोवा डिश. सो कसं पुढे वेजिटेबल्स सांग तू? तातूंत दुदी आसा, मागीर मशीन सांग, चूर्ण, मागीर हें आसा बीटरूट आसा, मागीर आळवा मंडी आसा, दुदी आसा. मागीर ह्या मसालाक कसो पुरे वाटताला सोय, मिरसांग पिठी, हळदी पिठी, आमटाणी आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळी मिरी. मिरसांगी पिट्टीच घालून वा? पिठी घालून म्हणल्यार ते चड तीख करचे न्हू. तीख केल्यार ते स्वीट गोड तशी तेजी टेस्ट. मिरसांग म्हणल्यार चड तीख जाता. ओके. ते दळून हाडिल्ले मिरसांगे पिठो केला घरकन्नोचो. रेडी मिरसांग पुरा फूल घालून पिठो करून दवरलो घरांत तू केला? तुम्ही गोवा तुलांना हांगा ट्रॅव्हल करून तुम्ही कुक केन्ना? खूप मगेल फ्रेंडात काल येयली हांव. आज खूप करून गोवा इज लँड ऑफ इंटरनॅशनल क्विझिन्स. थंय सुमार कंट्रीजचे क्विझिन आसता. GSB क्विझिना कसं आयडेंटिटी आसा गोवान? आसा उडपी रेस्टॉरंट मस्त आसा. इडली सांबार तसं पुरी भाजी तसं पुरा. फॉर एक्झाम्पल कोंकणी क्विझिन GSB, इवन कोंकणी स्टेट लँग्वेज गोवाचे, बट GSBs आर लिटल युनिक फ्रॉम the other cuisines. The popularity asking is it only a staple dairy diet? Now, okay. Major is more is North Indian, and South is little less. कमी आहे समस्या. उन्नीस. आता you selected for the future round. what would you prefer? GSB cuisine promote करचा की overall? ना हांव कंटिन्यू ट्राय करू जाता. हे जेवण फ्लेक्सिबल आसा. सो तुमगेल फुड खतखता विषय
very unique taste. Taste-wise, proper. Pepper, main ingredients is pepper. Pepper na jalte Catchy out. dish is not complete. And तक्कोन मुळूची तत्कूनच गोवा मिरची चड तेप्पळाचे टेस्ट असं तितले ओवर पवरिंग ना मार केला ते मस्त पंजंट जात ना चढते गल्ले फ्रेश असले मात्र Yeah, that's the ingredient of. तेप्पळ फ्रेश असल्यार चड पट म्हणून family. Even though the pepper under classification जाए but it's a similar taste. Okay. Yes. So North Karnataka on our Karwar side पूरा जलके समेत हां घालपाची आम्ही घालतो so I like us taste unique us. Winger तुम्ही कसं पुरे करताची? पुरा करता स्वीट डिश करता पुडिंग फेमस पोर्चुगीज काप्रिया चिकन काप्रिया Signature dish. चड करता देन पुडिंग करता एक पुडिंग Okay. आनी घरा आसा मस्त गोवा आयटम्स आसा न्ही गजबाजी करता अशी हे एक डिश मागीर आमी हे करता पणस गोरो आनी हे घालून आमो आनी घालून हे करता एक स्वीट टायप टेंगी डिश करता चण्या दाळ घालून तशें तें करता मणगणें करता तातूंत भितर जे जॅकफ्रुटा पीस घालून करता कांतणी जे कोकोनट पीसीस घालून करता मणगणें म्हूण करता तातूंत भितर हाचे पीस घालता मँगो पीसीस घालून करता डिफरंट टायप करता कत like consistency like vegetable pura like correct शिजून मेळना इला तांकां पूरा वेजिटेबल घाल्यार टेस्ट येता But overcooked जाईन म्हळ्यार mash ही जाईन. Texture correct this way. 2 टायम कूक केला फस्ट हार्ड कूक केला right Okay. मागीर मुगेले वांसारी न्हू आमची वांसारी हेचे डीश केल्ले हांवें म्हाका गोवा पूर कडेन हातून फस्ट मेळटा आनी तूं म्हणल्यार प्रोटीन मिन्स आयन पुरो आसता न्हू एक बोल खाल्यार शिजोवंक म्हणना Correct. एक बोल खाल्यार पोट भरून हें जाता पळय आनी जेवण करता म्हणना तांचो पुरो आसता न्हू शीत चपाती तें म्हणना अशीच खाल्यार पोट भरता तशें हांव एक मस्त हे डीश म्हणल्यार तुका फूल मील मेळटा तातूंत 1 पोटान तशें म्हूण तेंच करया म्हणून तेप्पळ ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ लायक जायना ना हांगा कोण दुद्या गोवन तूं गोवा आमकां तेप्पळ जावपा फीश म्हणल्यार पेडवो मागीर बांगडो तांतू मात घालचे विंगडान पियाव घालचे ते 2 स्मेल येता म्हणून तांतू घालचे ना जाल्यार अशी नॉर्मल करता तशीच करची आनी आंतून एक दुदयाची भाजी न्ही घालता तेप्पळ आनी आंतून एक खतखत्यानी घालता विंगड खंयच्यान घालता Thank you very much. Bye like that. All the best. So आता आमगेलो contestant number 14 आसा ती आनी जजेसाला वचून प्रेजेंटेशन कोरून आयलें ती पळया आमगेलें एक्सपिरियन्स कशें जालें मग कशें जालें तुमगेलें एक्सपिरियन्स जजेसाला वचून फस्ट उलयतना फस्ट जजा पळय वयर जालो तेन्ना नेमकी म्हणलो म्हणल्यार मागीर एक सेल्फ टायमान तांगेले क्वेश्चन्स नॉर्मल आशिल्ले फूड नित्य इंगड कांय ना की खंयची डीश इश्ट खंयची करता चितवे तशें म्हणून आनी तांणी पट्टी मागीर डीश टेस्ट करून लायक जालो म्हणून सांगतना म्हाका खुशी जाली आनी म्हाका कॉन्फिडन्स जालो वगैरे वाडलो सो मागीर हांव तांकां रिंगीत आशिल्लें तें पुरो सांगता आशिल्लें आनी तुमकां पुरा डिशा निमित्त कसो आसा ती कॅलरीज कितली कसो सो डिशा इन्फॉर्मेशन आनी निमगेला ओके इंगड मागीर विंगड खंयची डीश तुमी करूं आसता तुमकां इश्ट खंयचे दाखता तशें ना मागीर गोवा आसतना तुमगेले गोवा विंगड प्रकारचे फूड आसता साऊथ नॉर्थ मागीर कॉन्टिनेंटल मागीर इटाली तशी कशी तुमगे ते साऊथ केंद्राचे म्हळ्यार साऊथ इंडियन फूड आनी हांवचे गेले फूड आतां सर म्हळ्यार इंडियो कुझीन तयार घेवन निमगीत आशिल्लें ओके आसा जाल्यार तितली ना नॉर्थ इंडियन चड चलता आनी नॉन वेज चड वयर आसता ओके सो कशें दिसता तुमकां सिलेक्शन जातलें की तुमगेलें पळोवया क्युरियोसिटी आसा फिंगर्स क्रॉस दवरला ओके पळोवया सो तुमगेले बेस्ट तुमी दिवन आयल्यात मागीर बेस्ट हांव दिवन आयना मागीर जाता तितली इन्फॉर्मेशन आशिल्ली ती पळोवन सांगला ओके आतां तांगेले अकाउंट्स कसो म्हणून ऑल द वेरी बेस्ट थँक्यू तितलो पुरा ऑडिशन जाल्ले केलो पुरा
लायक आशिल्लें आनी इतलें स्वीट केल्लें डिफरंट आयटम आयले थोडे कश्ट जाता खंयचे सिलेक्ट करचे म्हणून चेडू हे आशिल्लेंची फ्राय जालेली आशिल्लेंची आनी केलो उपरांत युनीक आयटम हे आशिल्ले हेल्थी आयटम आशिल्ले न्यूट्रिशनिस्ट कमिंग विथ हेल्थी आयटम डॉक्टर ऑल्सो कमिंग एंड प्रेझेंटींग पळोवकात कसं करचें म्हणून सो आमगे लोटस आमगे नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 15 माय नमस्कार तुमगे नाव अनुपमा भट अनुपमा भट खंय दुखून येता मंजेश्वरार सो कशी कळली मागीर तुमकां असल एक कुकिंग कॉम्पिटिशन यूथ ऑफ GSB आनी ऑर्गनायज केला म्हणून यूथ ऑफ GSB चे फेसबुक पेज हांव फॉलो करता आनी हांव तुमगेल्या मस्त प्रोग्रामा पार्टिसिपेट केला ओके हाजे फुडें केला ना पळय हांव DPL उत्सवाक DPL पार्टिसिपेट कोन्न प्राइज मेळ्ळा म्हाका प्राइज मेळ्ळा ओके तुमगेले आमगेल वसरी प्रोग्राम पळय तांतूय पार्ट घेतला सो फर्स्ट टाइम न्ही तुमकां ऑलरेडी एक्सपिरियन्स वय तशी कशी फील जातास मागीर मस्त खुशी जाता सर ओके इत्याक म्हणल्यार विंजाय नत्रपचे ते सेकंड फर्स्ट कसं म्हणल्यार येवन असल एक प्रोग्राम आयोन पार्टिसिपेट करचेस पळय ते मेळना वस्तू खुशी जाता करेक्ट आनी कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB ना आमी पुराय घरकडे म्हळ्यार होम मेकर सर सो आमकां एक आयडेंटिटी दिवच्याक हें यूथ ऑफ GSB ते एक प्रयत्न ते मस्त खुशी जाता ते बारीक एक पुरांक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा थंय तुमगेलें एक टॅलेंट आसा कुकिंग स्किल्स आसा त्या पुरांक दाखोवन दिवचा एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळेलो आसा सो कसं नमना पुरो तुम्ही येदोळतना केलेलं आसा मागीर कसं नमना पुरो रांदप केलेलं आसा क्युझिन्स आमची केला आमची गेल्यार हांव चड इम्पॉर्टन्स दिवचे हांव पुराय नमुन्याक वेजिटेरियन पुराय वेजिटेरियन आयटम्स पुरा करता बट आमची गेल्यार करच्याक एक नमुने खुशी जाता आनी तांतू चड हांव म्हळ्यार ओल्ड रेसिपीज मस्त आमगेल मलगड्यान गेले आनी पुरो निमगो न्हू ते आतां पळय आतां फुल्ल आतां करनाची तसं पुराय रेसिपीज करचे म्हाका एक नमुने एक इष्ट मस्त सो आमची केल्यार विंगड खंयची ट्राय केला की तुमी करताची आमी घरकड करताची केला हांव हाजे पयशे पुढे केरळा हे आयटम्स अशी चायनीज पुरो केला ओके सो कशी फील जाता तुमगेल्यार आज कसं कोण हाडला तुमी त्या जजेस इश्ट जातल की कशी फील जाता तुमकां ते केन्नाय होप आसतलो आनी जपतले म्हणून एक होप दवरला फुल्ल पॉझिटिव्ह हें करना या वतना पळया वेरी नायस ऑल द वेरी बेस्ट माय थँक्यू सो मच थँक्यू नमस्ते तुमगेलें नाम अनुपमा भट खंय तुकून आयली मंजेश्वर आसको तशी आज तुम्ही कसं केला कुरकुर पेणोरी कुरकुर पेणोरी वा सो नॉर्मल पेणोरी आणि कुरकुर पेणोरी नॉर्मल पेणोरी म्हळ्यार साखरे पंका घालेले आसचे नॉर्मली पंका घालेले आज पंका घाले पायस दन पार जाता ती 24 hours भितर सॉफ्ट जाता ही पिट्टी घालून केलेले पेणोरी 10 दिवस एअर टाईट कंटेनर घालून दवरल्यार 10 दीस तांणी कुरकुरी आसता आनी ती तुप्पा तळ्ळा देखून वायट जायना ओके टेस्ट करचो खंडीत कुरकुरी आसता सांगीन मणकेची मेळटच जाता ती तळना जाल्यार like that mame taste like us ಎಮ್ಮಿಗೆಲ್ ಮಮ್ಮಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಹುಡ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತೈ ಅಷ್ಟಮಿಕ ಕೃಷ್ಣ ನೈವೇದ್ಯಕ ಮಿಗೆಲ್ ಮಮ್ಮ ಮನ್ಕರ್
तुमगेला प्रेजेंटेशन तुम्ही कृष्णा निवेद्य म्हणला तशीच पळय पडल्यार आशिल्ली कृष्णान दवो भायर लायक जालो त्या कॉन्सेप्शली तुमी केलें प्लेटींग दवो फूड मेन फोकस जावन आसन प्रेजेंटेशनान तुमी विंगड रितीर केला बट फुडाची मेन फोकसार आसा ताजे निमतान म्हज्या प्रकार वन ऑफ द बेस्ट आयचे प्रेजेंटेड डिश ह्याची थँक्यू. बट एक कसं म्हणल्यार स्वीट्स म्हणले पडले केलो वेळा आमकां ओवरवेल्मिंग एक टेस्ट आसता. आतां पेंडोरीन तूं म्हाका येता तुप्पान तळ्ळलें त्या तुप्पा क्वॉलिटी केलो वेळा येतात होम मेड ಖಂಡಿತ ತಾಜಾ ಬಂದಸ್ತಾ ತುಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನಿಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ಪಡ ಕೆಲವಳ ಜೋ ಕಚ್ಚೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಚ್ಚಿ ತೂಪ ಮಿಗೆ ಒಂದು ತಳ್ತಾ ಅನ್ಕೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ त्या ಫ್ಲೇವರ್ ಟಮಾಟ ಯಾರಾಜದ ರೀ ಅಂತೂ ಎತ್ತಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಕಿ ಗೊತ್ತನ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಜಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ केला त्या डिश आणि विंगड खंयचे रेसिपी नॉन GSB तुम्ही कम्फर्टेबल आसा की हां बाई वेजिटेरियन खंयचे डिशेस हंगे शेफ नंबर 1 वेजिटेरियन कॉम्पिटिशन सो तुमकां आमी आतां पाय नॉन GSB फूड म्हणले कुडले तुमी ट्राय कर न्हू कसं करच्याक रेडी आसची आयच्या हाजे प्रकार वन ऑफ द बेस्ट स्वीट प्रिपरेशन आयच्या आणि प्रेजेंटेड डिश तुमगेले हेची कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू. आणि पळया मागीर नेक्स्ट तसो परस तुमकां ऑल द बेस्ट शेफ नंबर 1 नाच्या मुखारसून कॉम्पिटिशन जाता न्ही तुम्ही एअर टाईट कंटेनर दवरा मस्त काळेत म्हणून 10 दिवस येता खंडीत या केदान केलं तुम्ही काल दनपार केलं विंगड कसं ना स्वीट नाही असे विंगड करे होणारी त्याची एक मग ते सुकून हाडचे आणि हांगा ते होळं हे ते सो दिस इज द बेस्ट म्हणले क्लास तुमगे स्पेशालिटी डिश कसं नाही हांव पुराय करता म्हणजे तुमकां एक सिग्नेचर डिश म्हाका पोरणे डिशेस करचे मस्त इश्ट आमचे गेले पोरणे म्हळ्यार फुडले डिशेस पण आमगेले मालगड्यान गेले वेरायटीज गुज्जू कसकसल पुराय चिगुराचे तांबडी तशें पुराय आसता पळय ते सोदून घेवन ते करचे म्हाका मस्त केलो मस्जिद इकडे पुरा आतांच डिश मात्र करताची तर पोरणे म्हळ्यार तुमगेले एक 2-3 डिश आतां एक आंबाड मेळ्ळो म्हळ्यार आंब्यात आंबाडो बरशी घालचे कोदेला की सुक्या की कसले काळवती करतना बट पयलीं हांव एक म्हगेले कजिना म्हळ्यार मस्त एजड तिका निमगे ताणें एक मेणसो म्हूण एक डिशीस सांगले तेणें म्हाका भारी अप्रुपेचें एक कॉम्बिनेशन दिसलें म्हाका ताका धव तिळ न्ही कोथंबरी आनी हिंग भाजून करचें हांव तसलें कॉम्बिनेशन म्हगेले इतल्या काळांत भितर हांव आयकना आशिल्लें तेवें कशी ते गेले मलगड्यान कोरना गेले तांगेले घर कडेन दुर्बळपण आशिल्ल्या टायमार इतला वचन 2 आंबाड काडून घेवन न्हू तांगे ते करचे आशिल्ले तर आंबाड हय जीव आंबाड वल्ल आंबाड म्हणटा पळय तो हाण शिजोवन घेवन ताजी साली आनी हें भाजीलें घालून पट्टून एक गोज्जूशी टायप ताणें ताका मेणसो म्हणचे खंय तें म्हाका एक भारी लायक दिसलें तें कॉम्बिनेशन म्हळ्यार म्हाका आमचे गेल्या भितर धव तीळ कोथंबरी हिंग भाजून म्हाका गोत आशिल्लें म्हणटा खंयचे डिशेस ना धव तीळ घालनाचे आमी खंयच्याक आमचे गेल डिशेस खंयच्या गांवचे कजिना नासचे बेळ्ळारे सो तांगेले गरकड पुड दुखून कोरना येल डिश शिकयता ते तीन म्हाका पयलीं सांगलें म्हाका बारी इंट्रस्टींग दिसलें तसल पुरा रेसिपीस हांव सोदून करचें धव तिळू कोथंबरी आनी हिंग कितले केले तुमकां तीन एक चमचे घाल्ले आनी चूर हिंग घाल्लो आनी तांबडे मिरसांग आमगेले मसाला घालचे तांबडे मिरसांग आनी आंबाड शिजयलो ताजी साल काडले शिजयलेले आनी सोय आनी हें भाजिलेले पोराय घालले आनी वतले एक करबेवसा संपण्ण एक इतलें सूपर जाल्लें म्हळ्यार भारी टेस्टी जालें घरकड काल आंबाड आसा हांव वचून ट्राय करता आनी एक खंयचे एक डिश आनी तेच्यात परत किळ्याचे तांबडी मागीर ते भुयनांकरी म्हूण एक मेळटा आमगेल्या गांवां पुरा मेळटा भुयनांकरी म्हूण एक आंकरी म्हळ्यार किर्लाची पावसाळी किर्लत ते काणू ताजी चिगूर काणू तांबडी करची आनी पुळयार म्हणटाचे एक आमगेल्या गांवांत ते ताक्का घालून ते भाजून ताक्का घाल्यार पोटा तंपूकय तसल पुरा म्हाका मस्त इंट्रस्ट वयता म्हळ्यार ते पुरा आनी ते आमगेले तांगेले नंतर आनी ते पुरा मेळचे ना दिसना म्हाका तशी तसल पुरा जेन्ना सोदून तांगेले ते रेसिपीज निमगून ट्राय करचे मागीर एक यूट्यूब चॅनल आसा तांतू भितर घालचे तुमगेले यूट्यूब चॅनल आसा खंयचे नांव सामने चॅनल मामा मस्त सबस्क्रायबर आसा म्हाका पळयत ना टायप करूंक हय षड्रसा कुकिंग चॅनल षड्रसा SHA SHA RAS षड्रसा कुकिंग
कुकिंग चॅनल ओके. सो शेड्रस हांव कुकिंग चॅनलान तूं पळोवन थोडे फुडली खाण पुरा पळय ओके लायक जाला. सो बेस्ट विशेस थँक्यू. थँक्यू. सो आमगेलो कंटेस्टंट नंबर 15 आसा ती आनी आतां टेस्टिंग सेशन कोण आयल्या ती मागीर तुमगेलो एक्सपिरियन्स कशें जालें जजेस आवडटो. सुपर लायक जालें खुशी जाली. तशी सांगता वेगळे डिश टेस्ट पण लायक आसा म्हूण आनी बारी खुशी जाता सर. हां सो तें कशें फील जालें वतना येतना पुरे. ना त्या प्रमाणे आमी कोण हाडचे बिकून हांव वस्त कसलें टेंशन न्ही मागीर कस्टमर तसं जालें वय एक्सायटमेंट अशें एक्साइटमेंट वय. तूं कशें दिसता तुमगे सिलेक्शन जातलें तुमकां कशें फील जाता. जंचेस कशी तांगेले अनाउन्समेंट सांगतात मागीर बट तुमकां कशें दिसता सर. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा म्हणून जातलें म्हणून कॉन्फिडन्स आसा. बाकीच मागीर जजेसा वेळ डिपेंड. वय ओके ऑल द बेस्ट माय. थँक्यू. आयच्या ऑडिशन जातरी एक कसं ना आलोचन म्हणारी आमकां जर्जसांक मस्त कश्ट जावचें आसा कोणाक सिलेक्ट करता कोणाक एलिमिनेट करता म्हणून सांगून. कित्याक म्हळ्यार पुराय पार्टिसिपेट कोण तांगेले डिशेस प्रेजेंट केलेला तांगेल्या एक्सपर्टीज प्रकाराची रांदप कोण हाडला केलो पुराय इन्स्पायर्ड रांदप घंटीचे डिश केलो पुराय क्रिएटीव डिशेस आशिल्ले केलो पुराय डिशेस कसो म्हळ्यार कंडपटे न्यूट्रिशनल एस्पेक्टा प्रकार रायट डिश आसता. एक विंगड ट्रिटमेंटा खातीर विंगड प्रोडक्ट्स घेवचे बदला कसं एक उंड खाल्ल्यार बारी हेल्थ बेनिफीट आसता तसले डिशेस आयला आमगेल्या आयच्या ऑडिशनान तूं. बट कश्ट कसो म्हळ्यार आतां कोणाक सोडका कोणाक मुखार व्हरका म्हणलेच एक व्हडले प्रश्न आसता. पळोवका आमी पुरा जर्जस मेळ न्हू कशी ह्या ओवरकम करताची ताचें एक चॅलेंज करचें. चॅलेंज आसल्यार वील ओवरकम इट अँड ट्राय अँड ब्रिंग फ्यू गुड रायट कॅन्डिडेट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल दी व्ह्युअर्स म्हणून आलोचना करता आसाची. थँक्यू. ओके सो आमगे नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती कंटेस्टंट नंबर 16. माय नमस्कार. नमस्कार. सो तुमगे नाव कशी. हांव सहना पै म्हणून. सहना पै. खंय दुखून येता सर तुमी. हांव बँगलोर दुखून येता. बँगलोरा तुका. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय या युथ ऑफ GSB आनी फर्स्ट टायम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलेलें आसा हाजे विशय तुमगेलो ओपिनियन कशी माय. आमचे गेल्यांक विंगड कडेन वचून करूंक तितले एक अवकाश मेळना. हे एक लायक आमकां तुमी अवकाश दिला तशें करून आनी चड कंटेस्टंट येताच म्हणून आमी एक्सपेक्ट केलेले. येस बट आतां तुमगेले ऑर्गनायझेशन सकण लायक जाला. ओके आतां आमगेले टेस्टिंग करून मुखार वचका म्हणून बसता. पळय येस. सो कशी मागीर तुमकां कशी मना आयला आमगेले कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट घेवका म्हणून इतलें दिसलें तुमकां. मिगेले म्हाका पोट दुखूनची लायक फूड टेस्ट करचे खावचे कूक करचे मस्त एक इंट्रस्ट आशिल्लें. हांव ताजे विशयान कलिनरी डिप्लोमा शिकली. ओके सो आमी कलिनरीन ते तुमी ऑलरेडी डिग्री केला ना. हांव फूड ब्लॉगर म्हगेलें यूट्यूब चॅनल वेया. ओके नायस. तुमगेलें कशें यूट्यूब चॅनला नांव कशी. 2 चॅनल आसा सहानाज वर्ल्ड आनी सहानाज कुकिंग म्हणून. सहानाज वर्ल्ड अँड सहानाज कुकिंग. आनी तो सहानाज कुकिंग आनी पुरो तुमी यूट्यूब विडियोज घालता आसता ती. सो व्लॉगिंग हे करता आनी केल्ले पुरो यूट्यूब विडियोजान घालता आसता तांगेल चॅनलान. तूं चॅक कर तुमी हांगेल चॅनल. थँक्यू. सो तशी म्हाका कुकिंगान मस्त इंट्रस्ट आशिल्ली न्ही ती. हांव केन्ना पळयता आसता आशिल्ली यूथ ऑफ GSB आमगेले फेसबुकार जो विंगड सोशल मिडियार खंय कॉम्पिटिशन आसल्यार हांव तात्ता वळी अप्लाय करचें ताका भाग घेवचे आनी हांव मस्त पळयत आशिल्ली. तशी तुमगेले प्रिवियस कॉन्टेस्टांत हांव पार्टिसिपेट केला. ओके तशी ह्यान तुवें करया म्हणून हांगा आयली. व्हेरी नायस. सो कलिनरी कोण तुमी कसले प्रोफेशनली करता आसा की
हांव म्हळ्यार कलिनरी डिप्लोमा ऑटो न्यूट्रिशन कोर्स वयकेला ओके सो न्यूट्रिशनिस्ट म्हगेल मेन हे येता हांव न्यूट्रिशन कन्सल्टिंग स्टार्ट करता सद्या ओके तुमगेली ओन आसकी जो आनी के सूर करता तितलो Okay. आय जस्ट कंप्लीटेड न्यूट्रिशन अलॉंग विथ दॅट तुम्ही युट्यूबार लॉगिंग येतात बाय ओके व्हेरी नाईस सो कशी फील जातास माय इतले जण कंटेस्टंट आसता ती नेक्स्ट तुमकां वचचें आसता सो हाव डू यू फील वय मस्त खुशी जातास एक दिकान चिकेची हेवे जातास बांगलार दोन येवन हांगा हांव सम करता म्हणल्यार लायक एक नमून सान कायंड ऑफ बटरफ्लायज म्हणटा बटरफ्लाय इन द स्टमक वय ओके सो नर्वस आसा ती ಸ್ವಲ್ಪ ओके येस सो सेम टाइम एक्साइटेड मस्त एक्सायटेड आस सो हाव डू यू फील वतना आतां जजेस आला की तुमगे सिलेक्ट जाता की हांव म्हगेल प्रयत्न फुल्ल केला प्रयत्न हांव खंयचे उणी करनी तशीची सिलेक्ट जाता म्हणल्यार लायक हांव आशी दवरना इला ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक यू सो मच थँक यू नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तुमकां शेफ नंबर 1 ऑडिशनाक वेलकम करतो सर तुमगेलें नांव कशें सहना पाई सहना पै कसं केला मॅम होम मेड फेटोचिनी इन बेसिल पेस्तो पेस्तो आणि फेटोचिनी दोन्ही घरात केलं पास्ता म्हणली कुठले हां. नो पास्ता इज मेड विदाउट एग येस कळवा एग घालनी एगलेस पाय आता तुम्ही एग नाशी तशी कॉम्पन्सेट केलं त्या टेस्ट तसं येतो म्हळ्यार हांव तसले पास्ता चूज केला म्हळ्यार वॉटर बेस्ड पास्ता चूज केला त्या पास्ता बेसान तूं ते चुई टेक्स्चर येवचे खातीर हांवें थोडे रव आनी मैदा कॉम्बिनेशन यूज केला आनी ते एगाची रिचनेस येवचे खातीर हांव थोडेची कनोला ऑयल घालला बिकॉज इट इज ते फ्लेवर ना तीन ऑयल बोलेल तुम्ही त्या रवा म्हणतारी पाय सॉटेड हाय रवा वालना अशी पाय एगलेस जयशी वाय नाही वाय आता ह्या पुरा तुम्ही ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ वाय ಅದು पेस्तोचे एक स्मेल येतं असं अरोमा हां. पेस्तो तुम्ही बेझल पेस्तो करता ना कसं फरक आला अक्रोट आणि लसूण म्हळ्यार पाइन नट्स हांगा तितली इजिली अवेलेबल ना तेन्ना हांव अक्रोट घालला इवन कॅशू पर्सनली मिगेल्ले कॅश्यू नट्स घालल्यार आय फायंड इट अ लिटल स्वीट थोडे गोडशी जाता म्हणून अक्रोटाचे ते कोडसाणीनी पेस्तोचे लायक वता म्हणून हांव अक्रोट घरांतू जाल्लेले पेपर मिरया खड आनी लसूण ऑलिव्ह ऑयल आनी ते काळे जावचे म्हळ्यार खातीर वयकीन की लिंबिया रोस घाला वयकीन म्हळ्यार ते नानातले आतां जे हांव थंय देखून हांगाडच ते हांव बँगलोर देखून येता ते तुला कोण आला हे पेस्तो आज केलेले सकाळी बट आज फूल डे दवरखाना वता तशें पास्ता हांव घरा देखून कोण हाड बँगलोर लेमन पळय एज ए ओरिजिनल रेसिपींत लेमन ना नाही इथे म्हळ्यार ताका एक रिजन आसा इथे म्हळ्यार सिट्रस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू एनी ग्रीन लिफी वेजिटेबल ओके दोन्ही क्लोरोफिल आशिल्ले देखून हां क्लोरोफिल when it comes in contact with sunlight, extreme sunlight, त्या डिस्कलर जातात. दोन्हीच्या खंयचेय आमी ग्रीन पेस्ट ऑर ह्या करताना लेमन घालल्यारी डिस्कलर जाता. त्या एक ताका तुम्ही कसं म्हळ्यार कंपन्सेट वर सुमार म्हणे मेथड आसता बट टेस्ट वायज बारी लायक आसा. ते चीजी टेस्ट आसा, फेतुचिनी टेस्ट आसा. म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ फेतुचिनी ओवर कुक्स टेस्ट जाता. असं नॉर्मली पास्ता म्हणले पुढले अल्दांते बनतात. अल्दांते वर्ड द समरी फर्म टू बाइट ಜಾ ಪೀಸ್ ಯೋಕ ಎದ್ದೆ ಚೂರು ಸುಮಾರು ವೇಳೆ ಡಬಲ್ ನಿಂತಂದು ಅವನ ಶಾಪೂರು ಓವರ್ ಕುಕ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ डिश. धन्यवाद. तुमका विंगड एक्सपर्टीस कसं ना कुकिंग अंतू? हांव आमचे गेले सकट रांदप करता. पॅन इंडियन रेसिपीज वय करता म्हळ्यार साऊथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन आणि गुजराती फूड सकट करता. तुम्ही वर्किंग काही?
हांव फूड ब्लॉगराची. फूड ब्लॉगर. हांव न्यूट्रिशनिस्ट आनी कलिनरी डिप्लोमा केला. All right. So we'll be able to manage once selected to come down to. वय डेफिनेटली वय तो touch काय problem ना. ना काय पण. Yeah. Just like Chef said, pasta is a little overcooked, ओके but I think everything else is great. थँक्यू धन्यवाद. Very impressed. सो आमचे गेल फुडान तो तुमी कसन तुमगेले एक्सपर्टीज आमचे गेल फुडान तो म्हळ्यार आमचे गेल्ले हांव नॉर्थ कॅनरांत वाडिले म्हगेले अम्मानी आनी हांव सावथ कॅनराची. सो दोनी सायडाचे रंगप सकड कळटा. हांव अक्की रोटी धरलेले तुमगेले इनफॅक्ट यूथ ऑफ GSB प्रिवियस कॉम्पिटिशन समेत हांव विन जाल्ले आसा. हय ओके ओके बट वीच इज युअर फेवरेट? म्हाका आमचे गेल्ल्यान तूं आमगेले धान्या रांदले कोद्देल आनी रायस आनी ताजो पत्रडो तसल पुरा मस्त हळवती. सो एक घर कಡೆ जस्ट एक व्हेरी मिनिमल आयटम मस्त वेजिटेबल नातला रे तुम्ही खंयचे रांदे करूंक? आमी हांव पुळीपट्टी तुमकां म्हगेले ते फोन दाखयलेलो आसा. म्हळ्यार आमगेले एक पुडी खिचडी आनी चिंचामा कूट आनी तिळ तांबडी म्हूण करपाचे. तिळू चिंचामा दाळी आनी तांदूळ मेन इंग्रेडियंट ताचे. ताका कसलेय वेजिटेबल जेवका म्हण जाल्यार हेची वेजिटेबल जे आयशेल तितले न्यूट्रिशियसनेस तांकां काळटिला तांबडी सोय घालून आनी चिंचामा कूट कोथंबरी पल्लो आनी सगळी कोथंबरी आनी सुकी मिरसांग घालून करचे आनी तांदूळ आनी उर्द तोरी दाळेक न्ही ताका बरीची आमकां तान्नी मिरसांग आनी आल्ले आसले पोट तशी तरकारी तूं त्या सकडाले घरान तुजो दाडा आसता. तुम्ही न्यूट्रिशनिस्ट आहे म्हणून सांगलं. सो घरकड तुम्ही कशी मॅनेज करताची लायक चेडवांक कसं जावक आसता बामणाक कसं पण जावक? वय म्हगेले कशी कुकींग म्हळ्यार म्हगेले धुवेक पुरा आमचे गेले खंयचे अभ्यास केला. तशीची म्हगेल बामणाकय कॉन्टिनेंटल कितली खाता की आमी तशीची विंगड इटालियन आनी विंगड कशी खाता की तशी आमची गेली आमी सकड खाताची. आमी सकाळी इडली पोळोच करचे दनपार तांकां डबो करता आसतना हांव असल तांकां कसान एक ड्राय आयटम कोण दिवचे ट्राय करता. रात्री म्हणटा वापस आयदर पोळो इडली तशी न्यूट्रिशन तूं सॅलड्स ते पुरा करता. तशी ताजी निमित्ती हांव थ्रू आउट द डे तांगें प्रोटीन इंटेक तांकां वेजिटेबल इंटेक फ्रूट इंटेक ताजी बरी टेक केअर. बाय लायक जाला. थँक्यू धन्यवाद. स्किल्ड बट एक कसं म्हणणार तर नवे नवे अवेन्यूज तुम्ही रिसर्च करता बेंच जाय सो दॅट तुमगेले बेनिफिट्सा खातीर मस्त आमकां एक मस्त बेनिफीट मेळटा. तुमगेले ब्लॉगर म्हणले तुमी पुराय सो वी कॅन बी कनेक्टेड टू वन अनदर अँड स्टार्ट. ओके श्योर धन्यवाद. तुमगे फीडबॅक हांव चंद करून मुखार काय करता. आय विल ट्राय टू इम्प्रेस यू फर्दर. थँक्यू. सो आमगे थोडे आसा ती कंटेस्टंट नंबर 16 हांगे टेस्टिंग सेशन कशी गेले म्हूण पळया. मस्त एक्सायटेड नाशिल्ले. ओके थोडे वय केल्ले जाल्यार म्हगेले डिशान म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्ले. कॉन्फिडन्स सो सेलेक्ट जेवेता म्हणलें काशी हा सर सो कशें दिसता सिलेक्शन जातल की जातल म्हूण आशा सर. ओके सो अदर दॅन दॅट कशी जालें ओवरऑल लायक अरेंजमेंट आनी लायक केला. खंयचे रिती ತೊಂದರೆ जायनी कम्युनिकेशन वय लायक टायमार आशिल्ले आदी येवचे ಬಗ್ಗೆ कॉन्टेस्टा ಬಗ್ಗೆ हांव कशी प्रेजेंट करता प्रत्येक डिटेल्स आमकां करेक्ट कळलेली निमित्ती खंयचे रिती कन्फ्युजन नाशिल्ले. सो यू मस्ट लायक ऑर ओवरऑल लायक एक्सपिरियन्स. ऑल द बेस्ट माय. थँक्यू सो मच. थँक्यू. विंगड वेरायटी डिशेस पळोवचा मेळ्ळा. मस्त नवी नवीची हांव खायना नातली आशिल्ला सो म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज गेन जाला. सो एज वायज मस्त विंगड एज वायज सन्नी चड वय आशिल्लीची मस्त प्रायज जालेली आशिल्लीची. सो इट विल बी अ टफ टायम फॉर अस टू डिसायड ऑन कोणा सिलेक्ट करचा आनी कोणा सोडका म्हणून. ओके सो आमगे थोडे आसा ती आमगे नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 17. नमस्कार. नमस्कार. तुमगे नाव कशी? म्हगेलें नांव गितांजली शेनॉय. गितांजली शेनॉय. तुम्ही खंय दोकून येता आसा? आमी बँगलोरांतून येत. बँगलोरा दोकून येता आसा ती. ओके सो कशी कळ्ळें तुमकां असले एक कॉम्पिटिशन यूथ ऑफ GSB आनी दवरला म्हणून?
हांव GSB यूथ ऑफ GSBचे सबस्क्रायबर आसा. ओके तांतू म्हाका कळ्ळें. ओके तांतू कळलें. सो कशी इंटरेस्ट आयला कसले तुमी लेखल्या असं लायक कॉम्पिटिशन हांव पार्ट करता म्हूण कशी मनात? हांव अशें पार्ट घेता. म्हगेलें यूट्यूब चॅनल आसा मसाला. तुमगेलें एक यूट्यूब चॅनल आसता. ओके हांव आमची गेले मागीर गोवन महाराष्ट्रीयन रेसिपीज पोस्ट करता. तुमगे चॅनला नाव मसाला फ्लेवर्स. मसाला फ्लेवर्स. MASS. येस तो मसाला फ्लेवर्स म्हणाल तांगेलें एक कुकिंग चॅनल आसा. तांणी ऑलरेडी गोवाचे महाराष्ट्राचे पुरा नमूने रेसिपीज घालता आसता ती चेक करेत तुमी. तशें तुमी काय ताजे निमित्त एक इंटरेस्ट आयला इंटरेस्ट आसा आनी हांव अशें कॉम्पिटिशन पार्ट घेतला. सो फर्स्ट टायम न्ही ना मॅम? ना लास्ट टायम मी मंथांत बॉम्बे चमकलेली. थंय फर्स्ट एक रेसिपी म्हणून असलेले. थंय 200 कॉन्टेस्टंट आसलेले. थंय हांव 4th आयली. ओके व्हेरी नायस. आनी तांतूय हांव GSB ती इडली पंपकीन इडली ओके इडली त्या केलेली. व्हरायटी ऑफ क्युझिन्स व्हरायटी तितून जाता. येस. सो कशी तुमकां लेखला की तुमी असले कॉम्पिटिशन यूथ ऑफ GSB आनी करतले ती कुकिंग कॉम्पिटिशन करतले ती म्हणून आलोचन केला की ना चल ना? ओके सो दिस केम एज अ सरप्राईज ना? Surprise. सो विंगड कडेन कशी केलेलं आसा आमगे यूथ ऑफ GSB आनी फर्स्ट टायम असले कॉम्पिटिशन करता सर. सो हाऊ डू यू फील आतां तुमकां जजेस जाल्यार वचा आसता इतले कॉन्टेस्टंटा मध्य तुमगेले एक पार्ट तुमी प्रेजेंट करूं आसता जजेस जाल्यार कशी फील जाता तुमकां? ಸ್ವಲ್ಪ नर्वस आसा. Okay. फर्स्ट टायम ना तांतूय नर्वस असो इट्स अ गुड थिंग वय सो दॅट यू विल बी ग्राउंडेड. करेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ नर्वस आसू का तुमी एफर्ट्स घालतात यू विल बी ग्राउंडेड. करेक्ट. ओके सो ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू. नमस्कार माहीत तुम्ही काही दुकान येयल्याची? हांव बेंगलोरांतून येयला. बँगलोर Bangalore. नाव कशी तुमगेला? गीतांजली शेणाय. गीतांजली शेणे. गीतांजली माय आजी कसन करून हाडला तुम्ही? हे पातळ भाजी पाव आसा. हे गोंयचे ब्रेकफास्ट आसा आनी तांतू पटॅटोची उपकरी ग्रेवी अशें आसा ताका लागून ते पातळ म्हणटा आनी बटाणी उसळ आसा. ओके आज केलं की तुम्ही? आज सकाळी केलं. ओके कसन स्पेशल आणि तो गोवाचे स्पेशल म्हणून ऐकायला आहे पाव आणि पातळ भाजी. सो कसं स्पेशल म्हटल्यार स्टेपल ब्रेकफास्ट म्हटल्यार जाता गोंयचे. ओके आनी तूं ऑनियन पियाव गार्लीक कसले ना जाल्यार केपें घालूं जाता. लायक ऑप्शन्स आसा. आनी तूं ग्रेवीन हांवें ऑनियन घाला आजी आनी पटाटो उपकरीन ऑनियन आनी गार्लीक कसले येना. तुम्ही गोवान तशीच की? ॲक्च्युली म्हाजो बर्थ पुण्याचो. म्हाजी अम्मा गोंयची आनी बामण मॅगलोरचो. ताका लागून म्हाजी कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ मिक्स एंड मॅच आसा. बाप ऑब्जर्व करत आशिल्लो बामण मस्त सपोर्ट करता तो थंय रावला. तुमगे बामणान फेवरेट कसं ना पातळ भाजी पाव विंगड मिसळ पाव महाराष्ट्रीयन मिसल पाव मिसळ पाव तुम्ही करताची? आम्ही करता. मिसल तुम्ही हाडची की तुम्ही? हांव स्पेशली करता घरानूच करता. मिसल पावांत एक मिसल करताना एक मसाला यूज करताची. ऑनियन गार्लिक मसाला चिल्लर मसाला ऑर्डर एस्पेशली पुण्याच्या चिल्लर मसाला म्हणटात. चिल्लर मसाला म्हणटात ताका. चिल्लर मसाला. चिलन मसाला तांतू ऑनियन आसता गार्लिक आसता रेड चिली पावडर आसता आनी ते मिक्स करता. बरे स्पायसीस आसता तातूंत. पुण्याची मिसल स्पायसी की मायल्ड आसा. कटवून घाल कट उरे घालता. कोल्हापूरची स्पायसी आसा. सोलापूर स्पायसी आसा. तशी आपल्या टेस्ट करून पळयता
ते कॉम्बिनेशन एक्चुअली पाव भाजी पाव आवडटू लायक जाता. तुमकां पाव ना जाल्यार पुरी पुरी बेस्ट कॉम्बिनेशन. बॅलन्स ऑफ टेस्ट आणि लायक आसता बरें आसता. बटाणे आणि ಸ್ವಲ್ಪ शिजू शक्य मी ಸ್ವಲ್ಪ रायट. but gravy's taste is very nice. Must like us. थँक्यू. लायक जाला. थँक्यू. हय हय. ते टेस्ट लागला तांचे तुरे पाव आवडतो ते बटाणीचे टेस्ट केले थोड्याची एक डिफरंट दिसता. कोण बटाणे मात्र सेपरेट जेवण फुडें एक 1 more whistle ओके. जाव कशें किंवा की अशी की शिजवण अशी की थोड्याची शिजवण आसता. तशी शिजवण शिजवण आसता. ते बटाणी दिसोंक जाय तुमकां. ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्यार मागीर ते अशें ग्रायंड जातात मसालो ताका लागून. सो विंगड कसन तुमगेले कसन करू लायक जाता तुमकां. एक्चुली हांव हाऊस वायफ आसा. म्हगेलें एक चॅनल आसा मसाला फ्लेवर्स. थंय हांव महाराष्ट्रीयन मागीर मँगलोरियन आनी कोंकणी गोवा सायडचे रेसिपीज हांव थंय अपलोड करता. नाव कसं तुमचं यूट्यूब चॅनल. मसाला फ्लेवर्स. मसाला फ्लेवर्स. कितले सबस्क्रायबर्स आसा. आतां 1700 जाला. वाव. ओके. ಸ್ವಲ್ಪ स्लो आसा जाता आसा. दॅट्स अ गुड स्टार्ट. Yeah. 700 इज अ व्हेरी गुड नंबर. खंयचे फ्रिक्वन्सी तुमी घालता लायक वीकली की डेली की. फर्स्ट हांव एक्चुली वीकली घालतालें. आतां मंथली जाला. आनी ಸ್ವಲ್ಪ शॉर्ट्स घालता. केन्नाय कसलें रांदप केल्यार तें अशें सकाळचे ब्रेकफास्ट. कितले आसा तुमगेलो तूं व्ह्यू. टोटल व्ह्यूज उणेच आसा इतले ना. टोटल मारी टोटल टोटल व्हिडिओज आय थिंक सो 137 140 137 व्हिडिओज तुम्ही अपलोड केलात. अपलोड केला. वाव. व्हेरी नाईस. तुम्ही इतले सिंपल डिश दवरला ऑडिशनाक. एक्चुली म्हगेलें थिंकींग आसलेलें हांव अशी वेज थाली करूं. वेज थाली गोवन स्टायल थंय. मागीर हांवें म्हगेलें तें म्हणालें ना ಸ್ವಲ್ಪ विंगड टेस्ट जाता. मागीर जेजी च्याक कश्ट जाता. ताका लागून हें विंगड इफ नॉट दिस ओके. ह्या एज जाल्यार हां. तुमी विंगड कसन करून हाडता आशिल्लींची. विंगड मिसळ पाव जाल्यार वडा पाव. मागीर दीस कसलें दुद्दे इडली जाता. दूद इडली. सिग्नेचर डिश कसला. सिग्नेचर डीश म्हटल्यार चिकन ग्रेवी. नॉन व्हेज. नॉन व्हेज व्हेजिटेरियन कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन आसा. सो दॅट्स वन चॅलेंज. गोवन मसाला माझी अम्मा गोडा मसाला करता. ते ॲक्च्युली ऑथेंटीक गोडा मसाला घरानूच करता. ते यूज करता आमी. दुद्दे इडली कशी करता. आमचे तेच आसा गोडा मसाला. दुद्दे इडली कशी करचे. दुद्दे इडली रोलाव आसा. तांतूं मागीर दुद्दे हें करचे ग्रेट करचे. मागीर कोकोनट आनी गोड ಸ್ವಲ್ಪ विलायची आमी फर्स्ट ते ग्रायंड करचे. कोकोनट आनी गोड आनी विलायची ग्रायंड करचे. मागीर थर्ड आयटम खंयचे म्हळ्यार वेलची कार्डमम ಸ್ವಲ್ಪ येळू ते ग्रायंड करचे. मागीर कोकोनट आनी हे रुलाव ಸ್ವಲ್ಪ भिजोवन दवरचो रुलाव आनी मागीर ते मिक्स करचे. आनी मागीर इडली सेम इडली आनी हे इडली तूप घी वोटू लायक जाता. ओके. नॉर्मली जर कडेन आमी रांदप करताची ओके ती लायक जाता. ओके. तुमी केन्नाय केल्यार पटी खंयचे एक आयटम लायक नाची जाल्यार की ಸ್ವಲ್ಪ मीठ उणें जाता. ते एडजस्ट करूं जाता. उणें कंप्लेंट येना. ना कंप्लेन येना. तुम्ही रेशाडू मसाला तापडी करतात. रेशारू मसाला आमी ट्राय करना ना. आनी लायक फ्रेश मसाला फ्रेश रेड चिली आमी ग्रायंड करून ते मागीर मसाला कसले करता. आनी कोंकणी गोवाचे कोंकणी फ्राय करचे कशे रेड चिली टर्मरीक आनी टॅमरीन घालून ते स्पेशली फिश मॅरिनेट करचे. मागीर रुलाव आसा पळय बॉम्बे रुलाव तांतूं मिक्स करून ते फ्राय करचे. शालो फ्राय जाता अशें डीप फ्राय शालो फ्राय करून ते करचे.
थँक्यू सो Thank you. मच थँक्यू बेस्ट ऑल द बेस्ट Thank you, thank you. सो आमी तो कंटेस्टेंट नंबर 17 आसा ती हांगे जजेस आवट कशें एक्सपिरियन्स जाली म्हूण पळया. लायक असले एक्सपिरियन्स ಸ್ವಲ್ಪ नर्वस आसतले हां तांकां सो वचून फर्स्ट नर्वस जालें. नर्वस मागीर फ्रेंडली एक हॉस्टेल आसतालें ओके तांकां फेस्ट जालें मजा लागलो आनी तशें जाली ओके सो कशें दिसता तुमकां सिलेक्शन जातलें की तुमगेला फर्स्ट गेला फिंगर्स क्रॉस्ड नाव. ओके सो तुमी बेस्ट दिलें म्हूण सॅटिस्फॅक्शन आसा की. सेक्शन आसा बेस्ट जालो मी ओके सो तसले कसले कमेंट्स आयला की. तशें आसा कमेंट्स की तांकां ते हांवें पातळ भाजी पाव केलेलो ते पातळ भाजी पावान 2 टायपचे पातळ उसरी आसता एक बटाटे उसरी आनी एक बटाणी उपसरी आनी ताची बटाणी उपसरी इश्ट जाली लायक जाली तशेंच. ओके सो ऑल द व्हेरी बेस्ट माय. थँक्यू. थँक्यू. वावंट काणू आज आमकां लायक खाण दिल्लें आसा. आमकां भयंकर कश्ट जाला सिलेक्ट करूंक. कोणा पळय आमी शॉर्ट लिस्ट केला तांकां नेक्स्ट रावंड्सान तूं लायक कोण परफॉर्म करचे खातीर ऑल द बेस्ट. यूथ ऑफ GSB शेफ नंबर 1 कॉम्पिटिशनाचे सिलेक्ट जाल्ले पुरा पार्टिसिपंटाक ऑल द बेस्ट एंड कंग्रॅच्युलेशन्स. मुखार येवचे रावंड्साक तुमकां पुरो जाणांक ऑल द बेस्ट आनी लायक करून तयारी करांची आनी विन जावच्याक ऑल द बेस्ट. यूथ ऑफ GSB शेफ नंबर 1 ಅಂತೂ पूरे जनाक पार्टिसिपेट केलेल्याक धन्यवाद. आमी आतां ऑडिशन्स रावंड जाल्ल्या आमकां मस्त कश्ट आशिल्ला सिलेक्ट करूंक. कोण कोण सिलेक्ट जायनीची बेजार कोण लोकांची आमगेल्या तितली ऑप्शन नाशिल्ल्या पूरे जाणां सिलेक्ट करची तशी. कोण कोण पळय सिलेक्ट जाल्ल्याची ताका आमी अपकमिंग रावंडांतू ऑल द बेस्ट. Aruna Masala presents GSB Chef number 1 powered by Arch Pharma Labs Limited and DBS. या कुकिंग कॉम्पिटिशनाचे ऑडिशन्स आज मंगळुराचे TV रमण पै हॉलांतू जाल्ल्या. या ऑडिशन्सांतू मस्त कंटेस्टेंट्स आयल्याची हांग कोडियाला मात्र न्ही विंगड गांव आदोकून आयल्याची गोवा आदोकून मंजेश्वर आदोकून मस्त दूर दोकून आयल्याची. हांगेल एंथुसियाझम पळोवन आज आमकां सकडा भारी खुश जाल्लें आसा. ते एक उमेदेर आयलेले एक एंथुसियास्टिकार पार्टिसिपेशन पळोवन आमकां मात्र न्ही इवन जजेसाक भारी खुश जाल्लें आसा. अशी जावन आयच्या ऑडिशनांतू कोण सिलेक्शन जाल्ला म्हूण कळूंक अशीच मुखारी आमगेले एपिसोड्स पळयता रावपाची तुमकां कळटा. धन्यवाद.